फोंड्याकार आमी सगळे फोंड्याकार भुरगे रिलेटेड आमी म्हणजे बॅनर्स लायले तुमचे बॅनर्स आसा म्हणजे सिग्नल सायन बोर्ड्स तेजेर ओवरलॅप करून बोर्ड लायले म्हणजे डायरेक्शनान सपोज हे सायडीन वचपाक लेफ्टाक वचपाचो आसा तो लेफ्टाचें डायरेक्शन दितलो सो स्ट्रेट येयल्यार एक्सिडेंट जावपाची पॉसिबिलिटी आसा सो सायन बोर्ड्स आतां कितें फाल्यां आज टायम आसा न्हू गाडयो रेगुलर येतात रातचे बितचे भोंवले जाल्यार ते प्रॉब्लम जातले बस रे ती लोकेशन GM's कॉलेज तो शोर GM's कॉलेज प्लेस का कल्पू GM's कॉलेज पुढे आसा आनी पळय आसा त्या स्पोर्ट्साचे हेजे गावला आतां जे स्पोर्ट्स चालू आसा तेजे रिगार्डींग ते कोणे तरी आमच्या सायनबोर्डाचेर हे लायल्या खबर बोर्ड लायल्या खबर हेजे कसले नॅशनल गेम नॅशनल गेम्साचे आमी नॅशनल गेम्साचे इव्हेंट्स ना कितें कर जाणा मरे तो बोर्ड आमचो वयर जो सायनबोर्डार लायला पळय तो काड मरे आनी सकयल दवर जमनीर ना तू सरी काड ते वयले ते हेजेर आसा तो काड मरे आनी सकयल दवर आतांच कर स्टार्ट कर आनी कंप्लीट कर चड ना दिसता ते थोडे आसतले धा बोर्ड आसतले आतांच काड आतांच काड फाल्यां सुटी आसा न्ही पळय तेणे फोटो मारून हाडले हांगा बरें ते काड आनी सकयल जायले सगळे ते मरे नॅशनल गेम्सूय आमचेच गेम्स ताका सकयल मार सकयल बांद तूं मातशें पोस्टाक बांद वयले काड मरे सिग्नलाचे काड आनी सकयल पोस्टाक बांद मागीर नॅशनल गेम जातकीर सगळ्यात काडुया आमी ते आमकां नॅशनल गेम्साच्या अगेन्स्ट फायन आमी सेफ्टी कन्सर्न कित्याक आमकां एक्सिडेंट जावचे न्हू म्हणून तुमी इन्फॉर्म करपाक जाय कित्याक फाल्यां फायनली तुमची आसली डिपार्टमेंटाची सो तुमकां आमी इन्फॉर्म करपाक जाय आतां जालें एका वरान काडटा सर आंगोस जंक्शन ते पिंपल पण हांव मनीस ते कोण आसा खंय कितें आमी इश्यू घेतले नासता ते रिगार्डींग ते फ्लायओवर कोणा ते सगळे हे जाल्या रोड आसता वेगळे जाला आणि ते फ्लावर वेंडर्सची फ्लावर वेंडर्स तेजी आमी कंप्लेन दिली का पोलिसांनी तांकां अरेस्ट केले का थँक्यू सर थँक्यू सो आमचो कन्सर्न आशिल्लो की 2 कन्सर्न आशिल्ले एक आमी रिगार्डींग आतां पोस्टर बॅनर्स लायिल्ले आसा तुमचे जे सायन बोर्ड्स तेजे आमी तेजेर उलयल्या
तो आम्ही इमिडिएट ॲक्शन घेतो म्हणतो सेफ्टी कन्सर्न आणि सेकंड रिगार्डिंग तो सर पूण थंय तो ड्रेनीज आमकां प्रॉब्लम येता ड्रेनीज बीन मारतलोच सर आनी ती ह्या शिकलो फ्लावर वेंडर्स तसले तेजे प्रॉब्लम चड चड तो आतां काल आमी आमिकूसा कडेन एकल्या फ्लावर वेंडर्सा हाडलेलो म्हणटो सो हेजे कशें आम्ही गेल्यानंतर काढून ते अशी पस्तीस आपल्याला इमिजिएटली काही गो आम्ही गेले बिल्डर होता सेकंड मेन एक्सिडेंट जालो तेका लागून बरें एकटे फाटल्यान पडलो आमी तेन्ना पावले घातले एक्सिडेंट जावपाक कॅप्चर आम्ही काढलं सुद्धा तिथल्या भटांच्या सोबत घालून सुद्धा आम्ही कॉम्प्लिटली घालून एकदम विचार करत गाडी हेल्पिंग काम केलं होतं आता एमपीला केलं आता मातशें उरलं नाही रिस्पॉन्सिबिलिटी नसली त्या शंभर पडे त्याला तसं होता तरीच आम्ही घेतले गाडी स्टॉप होता 8 दिवस स्टॉप केलं म्हणजे सोडल्यानंतर लास्ट टाइम गाडी इश्यू घेतलं इमिडिएटली काम केलं पण कितें वाले आसता पयलें सगळे ते शिल्ड वाले आसता इमिडिएटली 2 दिसांनी केलें पावस आता पाऊस नाही कपडे जाते मेन सगळे ह्याचे प्रॉब्लेम आता किंवा किंवा होतं सर आणि विलेज येते तुमकां आम्ही अशी सांगतो अशी मार्केट कवर नाही नॅशनली हाय बोर्ड सायनबोर्ड आहे ऑलमोस्ट झाला नाही पण तेव्हा गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मोदी गव्हर्नमेंट आम्ही त्यांच्या अजूनही ना संपर्क बट सँडबोर्ड सर आम्ही त्याच्या सिस्टमाने प्रोव्हाइड केला डायरेक्ट आम्ही एग्रो सध्या इमर्जन्सी सगळं ऑर्गनायझेशन घ्या पॉलिटिक्स घ्या सध्या तरी चेक करा ते ॲज अ टेम्पररी मेजर्स दिसांनीच पण तो पण वी आर ट्राईंग ट्रक पार्क बस possible मोदी टू आम्ही ट्रकचे ट्रक बिल पार्क केलं
कालच एक ॲक्सिडेंट झाला म्हणजे ते लाईटही ना नव्हतं थोडा ते गाडी पार्क स्ट्रीट लायटी आसा तो कितें हांवें तेणी इलेक्ट्रिसिटी आयडिया नासली सो म्हाका बी रिकॉर्ड कितें तो इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लायटीची फ्रॉम गोज टू खांडेपार कंप्लीट काय होता अशा सांगता comes in our community, how to do. They will not hear not can't say that आम्ही साईनबोर्ड लावले मेजर आज म्हणजे ते सगळे म्हणजे बोर्ड तुमची ओनरशिप तुमच्या बोर्ड परत ते वायर काढून पुस्तक तुम्ही कोणाला कॉन्टॅक्ट करतो त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याने गायला डायरेक्शन आज ॲक्सिडेंट पॉसिबिलिटी How are you?